सेरुला कॉम्युनिदादीचे बळकयल्ले जमनीवेली दुकानां साल्वार जावची ना ती मोडपाचीच हे केशीन कोर्टान थंयचे दुकानदारांची फेरविचार याचिका भायर मारली। सेरुला कॉम्युनिदादीचे जमनीर बेकायदेशीर बांदिल्ली दुकानां मोडची म्हूण हायकोर्टान निकाल दिल्लो। हे आदेशाचो फेरविचार करचो म्हूण तीग दुकानकार हायकोर्टान गेल्ले। हे जमनीर पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर आनी ताच्या भावाची बेकायदेशीर दुकानां आसात। परवरे सेरुला कोमुनिदाद केशीत कोर्ट आपले भूमिकेचेर ठाम रावला। सेरुला कोमुनिदादीचे जागेर बेकायदेशीर दुकानां बांदल्यात म्हूण याचिकादार ट्राजन डिमेलो हायकोर्टात गेल्लो। ट्राजनाच्या याचिकेचेर निकाल दितना ती बेकायदेशीर दुकानां मोडून परत सुवात आशिल्ली तशी मेकळी करची म्हूण हायकोर्टान आदेश दिल्लो। ह्या निकालाचेर कांय दुकानदार हायकोर्टात फेरविचार करचो म्हूण अर्ज घेवन गेल्ले। एक नवो डॉक्युमेंट आरटीआय वरवीं हाताक लागला, ताचो विचार करून निकालाचो फेरविचार जावंक जाय म्हूण ह्या दुकानदारांनी आर्ग्युमेंट घाल्लो। मात आता ती फेरविचार याचिका हायकोर्टान भायर मारली। फेरविचार याचिका भायर मारिल्ल्यान मंत्री दिलीप परुळेकर आनी ताच्या भावाकूय हो एक मोठो धपको। Directions were issued by the High Court that in fact that immediate steps should be taken to stop the unauthorized occupation of Comunidad land, and steps should be taken to vacate these persons from the said land. Now there was a review petition filed. One of the grounds taken there in the review petition was that in fact that the state government officials had suppressed documents and that in fact Mr. Dilip Parulekar, the minister, and his brother have been victimized since these documents were suppressed. And when the matter came up for arguments, we pointed out to the court that in fact the documents which they sought to produce were basically, there were no grounds for review. Even if they found the documents subsequently, there were no grounds for reviewing the judgment of the court. Mr. Dilip Parulekar and his brother, who are claiming to be victims, they are not the victims in reality, but it is in fact the officers of the state government who are the victims. दिलीप परुळेकर आनी ताच्या भावाची ह्या जाग्यात दुकानां आसात। ही मूळ याचिका घालपी ट्राजन डिमेलो। Review petition was filed by some Ashok Sirsat and two others. If you lifted the veil, behind this was the tourism minister. And the rejection of this interference and no review by this court now makes it amply clear that the High Court is convinced that this was a case of absolutely illegality. That too, whether tourism minister is directly involved. In view of this, I demand that this government now takes serious action and sacks the tourism minister. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। जीएमसीच्या पोन्न्या बिल्डिंगांतलो कारभार नव्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करतले। जीएमसीच्यो कांय बिल्डिंगो पोन्न्यो जाल्यात, तांची परिस्थिती वायट जाल्या, तांचो नियाळ घेवचो पडटलो म्हूण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयला। विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन जीएमसीच्या कारभाराची खरडपट्टी काढली। भलायकी मंत्र्यान वचून थंय मातशें सिरियसली लक्ष घालचें म्हूण राणे मागता। भिंती भायर ती पॅरापेट आसता पळय ती तुटल्या तेजी। ही जुनी बिल्डींग, सादारणशे 40 वर्सां वयर जुनी बिल्डींग आहा। हांव फाटीं 2 म्हयने फाटीं इन्स्पेक्शन करून येयल्लो तेजें। ती सोकास कसमेता, म्हणजे कितें कितें पडत आहा तेजें बारीक बारीक, ती मोडून नवी बांदपाची गरज आहा दिसता। ती दुरुस्त चड करपा जावची ना, पूण आमकां त्यात परते थोडे तेजें करचें लागतलें। कारण एकाडेमीक इयर पळय आहा, सुकाळी येवसर चालू धरचें पडटलें आमकां। हय, सुकाळी येवसर सद्या क्लासी ना तितून, फाटले 8-10 दीस सद्या क्लासी ना तितून, कित्याक भुरगे वेकेशनार गेल्यार जुलया उपरांत वयतली शिस्त म्हाका दिसता। JSIDCन म्हाका एक ऑल्टरनेटीव दिवपाक जाय, म्हणजे एक तर दुरुस्त करपाक जाता काही दिसना म्हाका ती, पूण तरी आसतना शॉर्ट टर्म मेजर्स कितें करून ती चालू धरी येता, नाल्यार बिल्डींग उडोवची पडटली, ती डेमोलिश करचीच पडटली। इन द लॉंग टर्म येस, शॉर्ट टर्म मायनर रिपेयर्स and keep it going. For that, structural certificate will have to be obtained from the concerned authorities. म्हणजे structural engineer हा त्यांनी certify करपा जाय ही building वापरूंक येता की ना पळय ते. That call will take within the next few days. We look after maintenance of buildings. We have noted that this building has some deficiencies. We have intimated to the government what are the measures to be taken, how to rehabilitate or replace this building. We will take a decision soon. As of now, the damage which is done is to the exterior. It was an embellishment to the building. It is not the building per se. So the question of stability of the building does not arise. It is there were some fins, decorative fins on that building which have given way. The building itself is over 40 years old.
we need to take a very serious call whether to exactly repair this building or to have a new building in place. विरोधी पक्ष फुडारी जीएमसीच्या कारभाराचेर तिडकलो. सरकारान सिरियसली लक्ष घालेना जाल्यार खंय जीएमसीच्यो आनीकूय बिल्डिंगो कोसळपाचो भय. Now I find that such a poor maintenance in the whole college that today's papers they have brought that some wall has collapsed. Further things will collapse and there is dirt all around. Patients going there are going to get hospital infection. The doctors there are doing good work, but then the whole infrastructure, if it is collapsing, it's a very sad state of affairs. They must put a particular cell for maintenance of that hospital and take immediately on war footings. But I am requesting the health minister to go there immediately and check. There is a moss all over, water leaking. There's again the water shortage is there, but there's water also I found leaking. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुख्यमंत्री पार्सेकराची साठी 4 जुलयाक ताका 60 वर्सां जाता. ह्या फाटभुंयेर 5 जुलयाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या हातान मुख्यमंत्र्याचो सत्कार जातलो. ह्या समितीचेर चेअरमॅन रक्षा मंत्री पर्रीकर, फ्रांसीस व्हायस चेअरमॅन. ह्या सुवाळ्याचे समितीचेर मंत्री आमदारां बरोबर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे पदाधिकारी आसात. फ्रांसीस म्हणटा ते वक्तव्यिक संबंधांतल्यान मंचाक मदीं हाडनाकात. 4 जुलय आमच्या मुखेलमंत्र्याचो लक्ष्मीकांत यशवंत पार्सेकर 60वा वाढदिवस म्हणटा त्या निमतान पक्षांनी थारायला की हे कार्यक्रम घडोवपाचे. तो कार्यक्रम 5 तारखेर जातलो. On the occasion of his 60th birthday, we have formed a celebration committee consisting of businessmen, professional, well-wishers, social workers and party workers. Committee आम्ही घडयल्या पळय 109 लोक हा. स्टेट सेलिब्रेशन 5 जुलय 5 PM तालिगांव कम्युनिटी हॉल. नितीन गडकरी येवपाचो अपेक्षा दवरल्या आमी. नितीन गडकरी आमचे, मनोहर पर्रीकर आसतले, श्रीपाद नाईक आसतले आणि पुरुषोत्तम रुपाला, बीजेपी नॅशनल व्हाईस प्रेसिडेंट, राज्यसभा MP and गोवा बीजेपी प्रभारी. ब्रेस्तारा दनपारां म्हापशा डांगी कॉलनीन एका फ्लॅटाक उजो लागून फ्लॅट काबार जालो. घरातले चडशे सामान लासून काबार. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला म्हूण दुबाव. फ्लॅटवालो अरुण आरोलकर म्हणटा ताका 6 लाखां वयर लुकसाण जाला. म्हापशेच्या फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून उजो कंट्रोल केलो. पयला उजो पेट्टा तो घरा त्याच्या मागीर फायर ब्रिगेड येयले आनी तेंच्यांनी उजो पालयलो. पण अक्षरशः कांयच उरवंक ना घरान. सगळें टोटल डॅमेज म्हणजे आसलें सगळें. म्हणजे घरान लॅपटॉप म्हण, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, इवन कपडे हांगार आसा ते कपडे उरल्यात. थोडी कॅश आसली म्हाजी, आमचे फॅमिली बिजनस आसा तेजी कॅश आसली हांगासर. उजो कसो म्हाका दिसता शॉर्ट सर्कीट आसूंक जाय चड करून. आतां सगळें लॉस कितल्यान आसता अंदाज? म्हाका जवळ जवळ 1 लाख तरी लॉस आसपाक जाय. आमकां 1:16 मिनटांनी आमकां कॉल मेळ्ळें रिगार्डींग हे रेसिडेन्शियल हावस फॉर फायर. आमी इमिजिएटली टर्न आउट केली आमची व्हेकल आनी हांगा येयले. हांगा येयले वचून आमकां इन्फॉर्मेशन ओनरान दिलें की भितर सिलिंडर आहा. आमी इमिजिएटली दार ओपन करून पयलीं फर्स्ट सिलिंडर भायर काडला. सिलिंडर भायर काडला आनी मागीर आमी फायर फायटींग स्टार्ट करून तो उजो पालयलो. आदमास कितके लॉस आसता? एप्रॉक्सिमेटली 6 lakh एज पर ओनर वाटावले तेजे गोल्ड आनी कॅश थोडे आमी घेऊया एक विराम.